संजय स्कुलाचे वोकेशनल सेंटर सुरू करपाक यत्न चालू आसा. ह्या प्रशिक्षण केंद्रा खातीर स्वता आपणे 15 इमारती पळयल्यो, मात अजून सुवात मेळूना. मात काम थांबिल्लें ना. आमचे यत्न चालू आसा. पर्पल फेस्टाक बदनाम करपाक हे यत्न चल्ल्या, अशें मंत्री सुभाष फळ देसाय म्हणटा. RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. वॉट आय एम इन्फॉर्म्ड इज आमकां जेन्ना संजय स्कूल करता तेन्ना भुरग्यांक एज्युकेशन जाता अप टू 18 इयर्स. ताजे नंतर ते वोकेशनल ट्रेनिंगाक वतात अप टू 35 इयर्स. वॉट वी आर टॉकिंग आनी 35 वर्सांच्या नंतर आमकां कोणाक मॅन्डेट ना की तांकां खंय अमकें दिवपाचें. म्हणजे तांणी कितें केलां तर आतां जे पळय हें आसात ते 30 बिटवीन दी एज ऑफ 35 इयर्स टू 59 नियरींग टू सिनियर सिटीजन ह्या लोकांक एकोमोडेट करपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी आसा. पूण आतां आमी देन आफ्टर दी डिसेबिलिटी कमिशनर एक तांणी कलेक्टराक सांगलें की प्रोवायड अज अ स्पेस अँड वी आयडेंटिफायड. आय मूव्ड अराउंड एटलीस्ट 15 बिल्डिंग्स टू फायंड आउट दिस स्पेस अलॉंग विथ दी डिसेबिलिटी कमिशनर. इट इज नॉट दॅट वी आर सिटींग आयडल, बट वी आयडेंटिफायड वन सायक्लोन शेल्टर वीच इज लाईंग आयडल, ज्या जाग्यार झुंबा क्लासीस आनी कल्चरल क्लासीस चलतात. दिस इज आनी थंय अजून एम्प्टी स्पेस आसा. बट वी वर टोल्ड दॅट द मेंटेनन्स ऑफ दॅट वॉज हँडेड ओवर टू पंचायत. द पंचायत डजंट गिव द पोजेशन फॉर दीस पर्पज. आतां आमी म्हणजे हातून भितर आमचो एज अ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर what we can do, we have just sat with the parents and told them that wherever the Sanjay school jatale, though it is not in a good condition, there is no threat of that if we don't access to the upper floor. फर्स्ट फ्लोराचेर वचनाल्यार सकयल ग्राउंड फ्लोराचेर आमच्यांनी आमी तांकां बरे भशेन करतात आनी तातूंत इवन इफ दे आर अबाव 35 जस्ट पळयात 35च्या एबाव आसा. आमी गेली ती कित्येक वर्सां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी have allowed them to get trained, though it was not our mandate. पण म्हाका एकच दुर्भाग्य दिसता वेन वी म्हणजे इतके सगळे करता आसतना पर्पल फेस्ट इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक खंय तरी दाग लागपाक जाय ह्या इंटेन्शनान हें काम केल्लें आसा. कारण नाल्यार आनी 3 म्हयने आशिल्ले न्ही तांकां. दे हॅव नॉट डन इट. वॉट इज म्हणजे इंटरनॅशनल गॅस्ट जेन्ना हांगा येतात तांकां दाखोवपाक जाय की अशे तरेचें आसा. आनी तांणी अनफॉर्च्युनेटली थंय आंदोलन करपाचो इशारो दिल्लो आसा. आय नो वी गो विथ अ क्लीन वी इनवायट दी पॉझिटिव्ह क्रिएटीव क्रिटिसिजम बट नॉट ब्लॅमिशिंग ऑर टर्निशिंग द इमेज ऑफ द फेस्टिवल इमेज ऑफ आवर डिपार्टमेंट. आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान इतके आमकां प्रोत्साहीत केल्ले आसा. आमचे 2 जाणांक आतां बस द चेअरमॅन द कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अँड द सेक्रेटरी हॅव बीन अवॉर्डेड फॉर सच अ कायंड ऑफ ब्युटिफूल पर्पल फेस्ट अँड इनिशिएटिव्ज. अँड हियर इन आवर ओन गोवा द पर्सन हू हॅज अ ऑर्गनायझेशन विच इज नॉट रजिस्टर्ड, विच इज नॉट they do not have accounts, they have not presented their accounts to any of this audit, not audited, आणि हातूंतल्यान ते काम करतात. Very unfortunate. I do not want to criticize anybody, but what is the credibility? You know, आमी कोणाचेर तक्रार करता आसतना आमी कितें करता ते पळय. Organization is not registered, sir? No. Okay. That is what I gather the information. Okay. That it is not been registered. His accounts are not audited, and still all these things are going on.